संवसाराची कुशी करता ती थोड्याच काळाची, पूण देवाची कुशी करता तो सासणांक तोखता अशें आयच्या पयल्या वाचपान शेवटाक आमी आयकलां. देखूनच देवाची कुशी आमकां पवित्र सोबेचे नेम कायदे कोडीत करता आनी हेच ते कायदे आनी नेम आमच्या जिविताचो भाग. आमच्या जिवितांत तर नेम कायदे नासले जाल्यार आमकां जाय ते भाशेन आमी चलतले असल्या. देखूनच पवित्र सोबेचे नेम कायदे कोण ते आमकां आयच्या दिसा उगडापे करतात. दर एक कायदो रचूंक कारण आसा आनी दर एका नेमा फाटल्यान हेतू आसा. कायदे दर एका मनशाची सोत्या राखता. नेम कायदो मोडटा तेन्ना एके भाशेन आमी दुसऱ्यांचोय जीव संकश्टान घालता आनी एके भाशेन भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण करता. तर आयज देवाचें उतर आमी आयकलां. आनाची खबर आमी आयकल्या. कोण भाशेन आना प्रवादी आनी भक्तिवंत मनीस विस्वाशीपणी देवाचे कुशेक पेटयल्या आपलें जिवीत आनी हे भाशेन ती सगळे आपले कायदे बरे भाशेन पाळटाली. देवाची भक्ती करताली, मागणें करताली, उपास करताली आनी एके भाशेन भोजवण करताली. सगळ्या वेळार एके भाशेन ती विधवा जाल्या उपरांत देव मंदिरांत आसली आनी देव मंदिराची एके भाशेन ती सेवा चाकरी करताली आनी हे भाशेन आपलें जिवीत देवाक तिणें भेटयल्लें. आमी जाणा कोण भाशेन तिणें देवाचोय देव मंदिराची सेवा केली आनी आपले सेवेंतल्यान आपलें जिवीत देवाक भेटयलें.